फाटली 10 वर्सां जाली केळशीचो थळावो लोक कुट्टाळेपासून स्वातंत्र्य पंचायत केळशी गांवाक दिवची म्हण सरकारा कडेन मागणी करतात। सरकारान ह्या विशयांत लक्ष घालतले म्हण आश्वासन दिल्ले, मात अजून ह्या बाबतीत काय फुडाकार घेतिल्लो ना म्हण बुधवारा केळशीकार कुट्टाळी पंचायती कडेन सांकवाळचे सरपंच रमाकांत बोरकारा सयत उपोशणाक बशिल्ले। आरडेक्स वाती कुट्टाच्यान जॉन डिसिल्वा। गेले एक 15-20 वर्सां फाटी सुद्दां हातूंत फ्रांसीस हो ही मागणी घेवन मुखार चल्लोलो आनी लोक तेन्ना सपोर्ट करताले तेका। आनी ही मागणी प्रत्येक येयल्लो आमदार मिनिस्टर सांगता, प्रॉमिस दिता हांकां की सेपरेट करता, बायफिकेशन करून दिता, आपूण करता, करून दिता, पूण आजून पर्यंत तेजें कांय जालें ना। आयज जर लोकां मागणी आसा, लोकां जर बेनिफीट जाता ही सेपरेट करून, जाल्यार गव्हर्मेंटान हेचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन ही सेपरेट करून दिवपा जाय आशिल्ली। आयज मिनिस्टर आसून आयज तिणी इतले डिले कित्याक केला हे आमकां कळना। तेन्ना एक मागणी जर ह्या लोकाले जे सगळे मेंबर हांगसर हाजीर आहा, हितू अशें ना की 4 मेंबर ओपोज आनी 4 मेंबर एक सायडी अशें प्रपोज अशें ना। तेन्ना जेन्ना सगळे मेंबर जे डिसिजन घेता, सगळे लोक जेन्ना बरोबर आहा, तेन्ना म्हाका दिसता लोकां मागणी करून आयकोन सरकारान हेचेर इमिजिएटली स्टेप घेवन हेचेर ही पंचायत बायफिकेट करून दिवची, हे आमगे मागणी आनी म्हागे फूल तेंको हे कुट्टाळे पंचायती आसा। सगळी केल्लें ओन्ली ऑफिशियल गॅझेटीचेर येवपा उरिल्लें। आतां कित्याक लागून होल्ड उरलो म्हण हांव नकळो। कोर्ताली केलोसी एक विलेज, जे लोकां जाय तांचे बरोबर आमी लोकां बरोबर आमी सगळे मेंबर आहा, नॉट ओन्ली केलोसीचे, ओन्ली कोर्तालीचे सगळे ऑल 11 मेंबर्स आर प्रेजेंट हियर। सो वी आर विथ द पीपल। सो डिमांड जावपा जाय, इतलो आमचो रिक्वेस्ट दिसता। गव्हर्मेंटाक दिसता तितली टायम आतां इतलो उरला, तो हे टायमा भितर तेणी करपा जाल्ला। इतले 10 वर्सां म्हटल्यार पेंडींग कित्याक दवरता तें आमकां खबर ना। आतां तुमी तो पेंडींग आहा तो तुमी सॉल्व करपाक जाय ना, कित्याक पेंडींग उरला हें एटलिस्ट गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय। हो तेंगे कितें डॉक्युमेंट कितें पावोंक ना जाल्यार तुमी सांगपाक जाय, पूण कांय रिस्पॉन्सूच दिना गव्हर्मेंट। हें जातलें म्हणे गव्हर्मेंटान बेगीन तेंगे सेपरेट करून दिवपाक जाय। लागून आमची जाली ना आनी आयज लागून आमकां एश्युरन्स येतात आयज लागून आमकां फुलफील जालें ना, त्या पासून आमी हांगा स्ट्रायक करता। आनी केलोसी इग्रेज ते पारोकियल हे 3 गांव पूण एक पंचायत। मागीर तेन्ना लिबरेशन जालें तेन्ना सांकवाळे पंचायत सेपरेट जाली, थिंगा फ्रिडम फायटर कायतान बी आसलोलो, तेणी डिमांड केले आमकां पारोकियल आसून आमकां सांकवाळे कित्याक दिना काय म्हणून। आनी सांकवाळे तेन्ना लोक कमी आसलोलो, आतां मायग्रेशन पीपल चड दिसताय तुमकां, पूण तेन्ना सारको कमी। तितले आमी केळशीकारू आसलोले, पूण आमी सजमले केळशीकार आहाय ते वोटिंगाक मातशे कमी आहाय, मातशे रावया, मागीर आमी फुडलो स्टेप मागीर घेय। पूण आमकां विलेज पारोकियल आसलोली, त्या पासत आयचे जनरेशन, एड्युकेटेड जनरेशन, यंग जनरेशन आयज डिमांड कोताय आमगे पयलीं पळय आहा ते आमगे आहा तसो दिवचो, आनी हो पारोकियल विलेज आहा ती आज पारोकियल स्टेट पंचायत दिवची।